Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. सगळी जाणां दोळे बंद करूया. ह्या वेळार थोडे वगत आमी वाखाणी करूया. कित्याक 115वें स्तोत्र 16वी ओळ आमकां सांगता देवान स्वर्ग रचलो देवदूतांक पासत आनी संवसार रचलो आमा मनशांक पासत. देवाक सरकार वाखाणी करूंक जायते देवदूत ते तामानान दीस रात देवाची वाखाणी करीत आसतात देवाक दिनवास मोहिमा दीत आसतात आनी संवसारान आमी मनशांनी दिवंक जाय. पूण आयज ह्या वेळार ह्या जायत्या दिसांनी ही मोहिमा वाखाणी थांबल्या. जो तो मनीस आपआपल्या कामान आसा बिजी आसा देखून वाखाणी करूंक जायना. ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया, आमचे दोनूय हात वयर उबारुया. ज्या वेळार बायबल आमकां सांगता दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय हांव आसा. आयज म्हज्या सांगाताक तुमी एकठांय आसात. ज्या वेळार हांव आनी तूं उलयता, ज्या वेळार आमी दोग जाणां उलयता थंय आमच्या दोगांच्या मदीं देव आसा. आयज हो व्हिडियो शुटींग न्हू पूण हांव आनी तूं मदीं आमच्या दोगांच्या मदीं देव आसा. आनी हें खरें मानून आमी दोळे बंद करुया घोडे आनी आमचे दोनूय हात वयर उबारया नातर आमचे हात ओपन करुया आनी देवाक वाखाणुया. हालेलुया 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 शबारकातानी यार हालेलुया 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 हाले हो 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 शबाराबाराबाराबाराबाराबाराबाराबाराबा हो हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया हालेलुया जीसस 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 हालेलुया हालेलुया शिबारकातानी mana karana katarana hallelujah hallelujah देवाक वाखाणुया हा वाखाणुया वाखाणुया सगळ्या तुझे जिबेन वाखाणुया वाखाणुया सगळ्या तुझे सक्तीन देवाक वाखाण हालेलुया 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 सगळ्या बळान वाखाण सगळ्या बळान वाखाण जितकी तुज्या आंगान भितर शक्ती आसा त्या सक्तीन देवाक वाखाण कित्याक तो तुजे पासत आसा तो देव तुज्या पासत आसा तेणी तुका निर्माण केला तेणी तुज्या पासत हे सगळो संवसार गेला तो तुजे पासत आनी तूं तेचे पासत आसा. ह्या वेळार त्या देवाक वाखाण हालेलुया हालेलुया ह्या वेळार भोव पवित्र आत्मा येता दर एकल्याचेर हालेलुया 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 शिबारकाताना मना खरारा थामानाकान वाखाणी दिया हालेलुया 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 हालेलुया. एक नमान बरी म्हणया आमच्या सायबीण माई पासून खिरीज भाशेन आमची मध्यस्थी हाती दोळे बंद करुया आनी बाबाट्टान आमचे हात जोडुया आनी नमान बरें म्हणया. नमान मुरये कुरपेन बोललेली सर्वेस्प देव तुजे थंय आसा ऑस्ट्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू बागेंत मोरये देवाची माय आमा पापया खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आमेन. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. आमी गेल्या सुमारान पळयलेल्या देवाक दादोसपण करतल्यो वस्तू सिराकाचे पुस्तक 25 पयली वळ म्हज्या आत्म्यांक दादोसपण दितल्यो 3 वस्तू आसात. पयली वस्त म्हटल्यार मनशा मदें कात मोग भावा भावा मदें कात एकचार आनी एकामेकाच्या मोगांत रावतली घोव-बायलां. पयलीं आमी नियाळ केल्या भावा भावा मदें कात मोग. आयज आमी नियाळ करतल्या शेजाऱ्या मदें कात इश्टागोत वा शेजाऱ्या मदें कात मोग वा पेल्याचो मोग. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. आमचो शेजारी कोण? पयलो क्वेश्चन आमचो शेजारी कोण? पयलो शेजारी म्हटल्यार तुज्या घरांतली फॅमिली न्हू तुज्या कुशीक आसलेली मनशां. प्रेज द लॉर्ड. पयलो शेजारी म्हटल्यार तुज्या घरांत आसलेली मनशां म्हटल्यार तुजो मामा मामी अंकल आंटी वा तुजो आनिकूय कोण तुजी जी रिलेशनान आसा ती तुजी पयली शेजाऱ्या. कित्याक आज जायते फावटी आमी शेजाऱ्या म्हणटा आमी सगळ्या शेजाऱ्या वांगडा बरीं आसता सगळ्या लोकां वांगडा गांवांतल्या बरीं आसता पूण आमच्या घरांतल्या फॅमिली वांगडा आमी सारकीं नासता. देखून पयलो तुजो शेजारी पयलो तुजो पेलो जावन आसा तुज्या घरांतलो मनीस जावं तुजो मामा मामी अंकल आंटी सासू सासूमाय सासूपाय ही तुजी दर एक आसान ती तुजो पेलो जावन आसा. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड व्हडल्यान हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया. आणि ह्यो मनीस ह्यो पेलो तुज्या टचमध्ये आसता, म्हणजे तुज्या संपर्कांत आसता. येता वयता आसतना दिसाक तो तुका मेवत आसता, वा केन्ना केन्ना आमकां 4 दिसान मेवता, एका वर्सान मेवता, पूण ह्यो पेलो तुज्या टचमध्ये आसता. आनी ह्या तुज्या सर्कलान, ह्या तुज्या जिवितान ही मनशां घेवन तुका चलोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या मनशांक घेतल्या बगर तुका चलोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हांव पयलीं आत्मा म्हणटा, आमी अख्ख्या संवसारा वांगडा बरीं आसता, पूण आमच्या घरांतल्या वांगडा वायट आसता, आमच्या फॅमिली वांगडा आमी वायट आसता. अशें कित्याक? जायतीं जाणां बरी गजाली सांगतली, बरी इश्टागत जोडटली शेजारी वांगडा, पूण ज्या वेळार घरा लागीं येता, घरा लागीं जेन्ना मनशा वांगडा उलयतात त्या वेळार आमी तोंड वांकडें करता, तोंड ह्या सायडीक करता, तेच्या वांगडा उलयना, सारकी ताका ट्रीट करना, वा ताका आमी ठोमण्यानी उलयता. अशें कित्याक? प्रेज द लॉर्ड. एक सासू आनी सून जायते पावटी तेंच्या मदेकात एक मोग आसना. आमी पळयता जायते पावटी ती सासू वा सून जायत्या संवसारा वांगडा बरी आसता, पूण घरान गेल्या उपरांत साशी वांगडा उलयना पासून ना, सून साशी वांगडा उलयना, सून सासू सुने वांगडा उलयना. अशें कित्याक बाबा? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगाच्या भावने हे एक रिलेशन आसा, सासू सुनेचें एक रिलेशन आसा. ज्या वेळार तुजो रक्तमासाचो भुरगो ज्या वेळार एका ओस्तोरेक, एका चेडवाक तुज्या घरा लागीं हाडटा, तो देवान धाडलेलो एक एंजल आसता. हें पयलीं उगडासान घेयात. ज्या वेळार एक सासू ज्या वेळार सुनेक आपल्या घरान भितर घेता, त्या वेळार तो एंजल आसता, तो आयज भुरगो आसता. जेजू म्हणटा कोणूय म्हज्या नांवान कोणाक भितर घेत जाल्यार, कोण म्हज्या नांवान ताका बरें करीत जाल्यार तुमकां चड बरेंपण फावो मेवतलें. हालेलुया हालेलुया. पूण आमी कितें करता? ज्या वेळार सासू सुनेक भितर घेता, त्याच वेळार सासू सुनेचेर अधिकार चलोवंक सोदता, सत्ता चलोवंक सोदता. तशेंच सुनूय साशेचेर अधिकार करूंक सोदता. अशें जायना बाबा. ज्या ताकाय साशेचो अधिकार, साशेन आपलो अधिकार सुनेक दिना आनी सून आपलो अधिकार साशेक दिना, त्या ताकाय रिलेशन पुरें जायना. हालेलुया. जर तुज्या साशेक कितें दूख जाला, वा तुज्या साशेक कितें त्रास जाल्यार, वा साशेक कितें तरी तुका बरें जालां, तर तुज्या काळजाक दूख दिसोंक जाय. आनी जर तुज्या सुनेक बरें ना, वा तुज्या सुनेक कितें त्रास जाल्यार, तर तुज्या साशेक दूख दिसोंक जाय. त्यांच्या मदेकात जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी फकत सासू सासू सून सून म्हणून दुसऱ्यांका आमी भायर बरी दाखयता, पूण तशेंच आमी घरान बरी रावोंक जाय. घरान बरी रावोंक जाय. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कित्याक ही दोग जाणां पर्सन आसात, सासू आनी सून, ही दोग जाणां पर्सन आसात जी आख्खी फॅमिली एक करूंक जावंक शकता आनी आख्खी फॅमिली होली फॅमिली दवरूंक शकता. कित्याक जर सासू आनी सून जर झगडटात, वा सासू आनी सुनेचें जर रिलेशन बरें ना, तर चेड्याचें आनी आवयचें रिलेशन बरें आसचें ना, आनी चेड्याचें आनी बायलेचें रिलेशन बरें आसचें ना. म्हटल्यार तेंच्या मदेकात फूट पडटा. आनी हो फूट पडटा तो आत्मो, तो म्हटल्यार सैतानी आत्मो. देव केन्नाच खंयच्याच रिलेशनान फूट पाडूंक ना. फूट पाडल्या ती सैतान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून मोगाच्या बाबांनो, आयज जी उतरां उलयता, हांव एक धुळो आनी माती, हांव नाच जातलो, पूण देव आसा. कित्याक देवाची पवित्र उतरां तुमकां आयज कळीत करतली. म्हज्या जिवितान हांव कितें चुकतां आनी हांव म्हज्या जिवितान कितें वायट करतां तें आयज तुमकां कळीत जातलें. हांव कितें रॉंग करतां, हांव खंय चुकतां, हांव खंय बरोबर आहा, आयज तुमकां समजतलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान हालेलुया 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 हालेलुया. जायतीं जाणां सासू आपल्या सुनेक चेडू कशी मानून घेतात, पूण फाटल्यान तेचे चड वायट उलयतात, चड वायट उलयतात. अशें करिनाका मोगाच्या बाब भयणांनो, कित्याक तेंय तुजें चेडूं आसा. तशीच मोगाच्या बाबांनी सुनूय आपल्या साशे वांगडा बरी उलयता, पूण फाटल्यान
कितें वायट तेचें वायट 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 सांगत आसतात. अशी करिनाकात बाबा, अशी करिनाका. कित्याक तुका त्रास दिता, देवा मुखार समर्पण कर. तुका कितें वायट दिसता, देवा मुखार समर्पण कर. तूं ताका सांगल्या उपरांत तें तुजें दूख उल्लव करूंक जायना, पूण तूं ताका सांगताय तेन्ना तुमच्या दोगां मदीं एक सैतान आसता आनी सैतान गॉसिपींग मदीं रावता. उगडासान ते हालेलुया. देखून खंयचेंच रिलेशन जर तूं गॉसिपींग करून सांगताय, दुसऱ्यांका सांगताय, हें देवाच्या वतीन ना आसा, ह्या देवाच्या मदेकात ना आसा, हें एक सैतानाचें गॉसिपींग आसा. हालेलुया. तूं जर दुसऱ्यांचें गॉसिपींग करताय, तो असो करता तो करता, हें तुजी संवय ना आसा. तूं देवाचें भुरगें म्हटल्यार तुज्या तोंडानसून देवाची वाखाणी येवंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तशेंच आमी जायतीं जाणां, थोडीं जाणां आमच्या मामा मामी वांगडा उलयना, घडी आमच्या अंकल आंटी वांगडा उलयना. बाबा ती तुजीच घडी आमकां तेंच्यांनी वायट म्हटलां आसतलें, घडी तुका दुखयलां आसतलें, पूण तरी पासून तूं तेच्या लागीं उलोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मग अशें पळोवना एक्झॅक्टली आमकां केन्ना वायट दिसता आनी आमी तेच्या वांगडा केन्ना उलयना. आनी आमचो दुस्मान कोण? जे आमकां त्रास दितात वा जी आमकां हर्ट करतात, तो आमचो दुस्मान न्हू. कित्याक बायबल कितें सांगता पळयात. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44. पूण हांव तुमकां सांगता, दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां धुमाळो दिताल्यान पासत मागात. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता. कोण म्हणटा? जो स्वर्ग आनी संवसाराचो देव आसा तो म्हणटा, हांव तुका सांगता, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर. आतां हे दुस्मान खंय आमचे लांब ना आसात, हे दुस्मान आमच्या घरांत आसात आनी आमच्या शेजाऱ्याक आसात. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी कितें जाता बाबा पळयात. आयज आमी कितें करता? आयज आमी घडये दुस्मान आमच्या शेजाऱ्याक जर आसलो तर ताका कितें वायट जर जायत वा ताका कितें प्रॉब्लम्स जर येयत तर आमी खोशी जाता. वा कितें बरें जालें, प्रॉब्लम्स येयला न्हू, ताका बरें जालें, तशेंच जाय, अशेंच जाय, ताका तशेंच जाय. तेचेर कितें वायट विघ्न येयले, तेंच्या घरार येयले, आमी फक्त दाखयता, होय वायट विघ्न येयले, अरे वायट जालें, पूण आमच्या काळजान एक खोशी आसता, बरें जालें, तशेंच जाय. ती अशें करताले न्हू, ताका लागून तें तशें जालें. ना बाबा, अशें करचें न्हू. तूं जर देवाचो आसाय तर तुज्या मदें संपूर्ण मोग तो देवाचो जावं. तूं जर देवाचो आसाय तर तुजी उतरां आनी तुजी नजर पासून देवाची जाय. तुजी गॉसिपींग, तुजें जीप ही दुसऱ्याचें उलोवंक ना आसा. तुजी जीप ही देवाची वाखाणी करूंक आसा. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान हालेलुया, हालेलुया. एक्चुअली दुस्मान म्हटल्यार कितें आनी दुस्मान काय खंयच्यान सुरू जाता पळयात. जो आमच्या काळजाक दूख दिता वा आमच्या काळजाक अपमान येता, म्हटल्यार खंयच्या बाबतीन आमकां दूख दिता वा आमकां अपमान करता, थंय आमची दुस्मान काय सुरू जाता. ह्यो दुस्मान काय खंयच्यान सुरू जाता? काळजांतल्यान सुरू जाता. कित्याक तुमचे काळजाक, तुमचे सोल, तुज्या आत्म्यांक तो दुखयता. तुज्या आत्म्यांक दुखयल्या उपरांत तुका दुस्मान काय सुरू जाता आनी तुका तो दुस्मान जाता. थोडे दुस्मान आमच्या बरेपणाक लागून आसतात, ओके, आनी थोडे दुस्मान आमच्या वायटपणाक लागून आसतात. हालेलुया. थोडे दुस्मान आमी आमचेच करून घेता, ताका कोण ना. थोडे दुस्मान आमचीच करून घेता, कित्याक आमकां आमच्या मना सारकें ना जाल्यार आमचो दुस्मान जाता. पळयात, मनशाक, जायत्या मनशाक न्हू आमच्या मना सारकें जावंक जाय. खंयची वस्त म्हाज्या मना सारकी जावंक जाय. हय, तें जर तेणी ना आयकलें तर तो तुजो दुस्मान, मागीर तूं तेचो वायट. अशें कित्याक? सगळें तुजें आयकोंक जाय, सगळें तुजें आयकोंक जाय म्हटल्यार तूंच करेक्ट आसाय. बायबल सांगता, एकल्या देवा बगर कोण सत ना. जेजू म्हणटा, हांव वाट, सत, जिवीत, आनी तेचे बगर आनीक कोण सत ना. ह्या संवसारांत प्रामाणीक मनीस म्हणटात तर कोणूच ना आसा. मागीर तूं तुजी ल्हानपण कित्याक घेयनाय वा तूं तुजी कमीपणां कित्याक घेयनाय? तूं तुजेंच खरें कित्याक करताय? थोडो वगत 1 स्टेप बॅक घेवन पळय न्हू, 1 स्टेप फाटीं घेवन पळय न्हू. 1 स्टेप फाटीं घेतल्यार 100% ही मोग आसा. आमी कितें म्हणटा, ना तेणी केला न्हू, अरे तेणी कित्याक करूंक जाय, हांवेनूय करतलो. ना, तशें ना. तो करता जाल्यार 1 स्टेप बॅक घेत, आसूं न्ही.
आसूं. थोडी जाणां म्हणटात भाव भयणां, कितले म्हणून ब्रदर सोंसूचे आमी, कितले म्हणून आमी त्रास काडूचे, कितले म्हणून आमी रडोचे, कितले म्हणून आमी हें करूचें. देवान कितले सोंसले, कितले सोंसले. खंयचेंच तुजें दूख देवा परस व्हड ना, हें पयलेची. खंयचेंच तुजें कश्ट तुज्या देवा परस व्हड ना. खंयचेंच तुजी दोळ्यांतली दुखां तुज्या देवा परस व्हड ना. तुजो देव व्हड आनी बाकी सगळें खाला. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कित्याक जर आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करता जाल्यार, जर आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करता जाल्यार एक्झॅक्टली कितें जाता पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 5:45. एपोरी बऱ्या आनी वायटाचेर आपलो सुर्या एकेच तरेन उदेवसो करता आनी शेगूण आनी अगुणी मनशांचेर एक सारको देव पावस घालता. पळय, सुर्या केन्ना तो पातकी म्हणून ताका उजवाड कमी दिता ना. पावस तो पातकी म्हणून ताका पावस चड दिता ना. तो बरो म्हणून ताका सावळी हाडटा ना. सुर्य आपलें काम करता, चंद्र आपलें काम करता, पावस आपलें काम करता. ते कोणाचें माप मोज करनात, ते सगळ्यांक सारके लेखतात. त्याच भाशेन तुजें रिलेशनूय तशेंच आसूंक जाय. तुज्या घोवा कडची फॅमिली वांगडा तुवें बरें आसूंक जाय. तुज्या बायले कडच्या फॅमिली सांगाताकूय तूं बरें आसूंक जाय. तुज्या घरकारणी लागीं सांगातच्या फॅमिली लागीं तूं बरें आसूंक जाय. तुज्या दर एकल्या फॅमिली लागीं तूं बरें आसूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. जायतीं जाणां आमी घोवा कडच्या फॅमिली लागीं केन्नाच बरीं ना, केन्नाच बरीं ना. तो कितें सांगता जाल्यार आमकां तें रॉंग दिसता, आमकां तें रॉंग दिसता. ते कितें उलयता आमकां रॉंग दिसता. जेलसी, ते कितें करता आमकां जेलसी. एक्चुअली प्रॉब्लम्स ह्यो जेलसी ह्यो देवचारा कडसून येता. एक्चुअली प्रॉब्लम्स जेलसी जर तुज्या भितर आसा तर तुका 100% समजचें. तूं कितकें गिफ्ट ऑफ टंग्स कर, तूं कितकें मागणें कर, तूं कितकें उपास कर, हें सगळें आसा तें सैतानाचे भितर. जर तुका तेचे भितर जर जेलसी आसा, जर तेचे भितर जर तुका मोग ना, तर तूं सैतानाचें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमी फॅमिली म्हटल्यार तुमी एक आसूंक जाय. पळय मोगाच्या भावांनो, आमी न्हू देवाच्या लागीं येयल्या उपरांत आमी दुसऱ्यांकाय लागीं हाडटा, बरी खबर आसा. आमी 10 आत्मे लागीं हाडटा, पूण पयले नोट करात, तशेंच तूं 20 आत्मे लांब घालयताय. तूं व्हडलें कांय करिनाय, तूं लुकसाण करताय देवाच्या राज्यात लागीं येवन. तूं 10 आत्मे देवाच्या लागीं हाडटाय जाल्यार 20 आत्मे देवाच्या लांब हाडटाय. आनी तूं परत विचारताय, म्हाजें कितें चुकलें, म्हाजें कितें रॉंग आसा. तूं थांब न्हू, तूं पळय न्हू तुजें कितें चुकलां तें. आमचो प्रॉब्लम्स कितें जाणा, आमचे क्रिस्तांव जिवितांतलो प्रॉब्लम्स कितें जाणा, आमी स्टील जायना, थांबना. कित्याक ज्या वेळार आमी थांबता त्या वेळार आमकां सजमता हांव खंय थांबता तो आनी हांव खंय चुकता तो. जायतीं मनशां, जायतीं म्हजी भाव भयणां थांबनात आनी आपली चिंतप, आपल्या जिविताचेर नजर घालना. आमी ती फुडेंच चलत आसा, फुडेंच पळयत आसा, फुडेंच पळयत आसा. पूण तूं थांबनाय आनी तुजें करंट, तुज्या चालू जिवितांत, तुज्या सदीच्या जिवितांत, तुज्या आतांच्या जिवितांत तूं वळोन पळयनाय हांव कितलो देवाच्या लागीं आसा तो. बायबल वाचल्यार, तेच केल्यार, रजार केल्यार तूं देवाच्या लागीं आसा अशें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बायबल वाचल्यार, तेच केल्यार तूं देवाच्या लागीं आसल्यार अशें ना. पूण खरो तूं केन्ना देवाच्या लागीं येताय, जेन्ना तूं दुसऱ्यांचो मोग करताय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक 1 कोरिंथकरांची पयली चीट 13व ऑफिसर पयली ओळ आमकां सांगता, मनशांच्यो आनी देव दिसांच्यो भासो हांव उलयन. मनशांच्यो आनी देव दिसांच्यो म्हटल्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स, म्हटल्यार जिबेचे मागणे जेंकां आसात. जेव्हा पवित्र आत्मा येता तेन्ना वेगवेगळ्या भाशेन गिफ्ट ऑफ टंग्स करतात, जिबेचे मागणे म्हणटात तें मागणें. मनशांच्यो आनी देवदितांच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव वाचते घाटे भाशेन आनी किणकिण्या साखळे भाशेन. बागेत पावलो म्हणटा. हालेलुया. बागेत पावलो म्हणटा, जर तुज्या भितर मोग ना,
जर तुज्या भितर मोग ना, जर तूं मनशांच्यो बऱ्यो मनशांच्यो एक बऱ्यो गोडसाणीच्यो खबऱ्यो तूं उलयताय, देवदूतांच्यो भाशो तूं उलयताय, शिका राखा माना कानारा वेगवेगळे गिफ्ट ऑफ टंग्स उलयताय, पूण तुजे मदीं प्रिती मोग ना, तर भागवत पावलो क्लियर सांगता तो वाजते घाटे भाशेन. घाट केन्ना पळयल्यात तुमी? एक पावट वाजले उपरांत मदीं ती हालत रावता, तेचो कांय आवाज येयना. एक पावट मारल्या उपरांत मदीं कितें जाता? हालत रावता, तेचो कांय उपयोग जायना, म्हटल्यार युजाक येयना. तशेंच साखळ्यो पळयल्यार एक पाक साखळी उडयल्या उपरांत तोच आवाज येता, एक पावट पडल्या उपरांत तेचो आवाज येयना. ते देखून भागवत पावलो म्हणटा त्यो वस्तू जावन आसात फकत एक पावट यूज जातात, परतून यूज जावना. हालेलुया. त्या भाशेन आमी आसा. आमी देवदूतांची भाशा उलोव घडये आमी जायते वेगवेगळे आमी बरी उतरां उलोव मनशांची, पूण आमचे मदीं प्रिती मोग ना, तर झिरो जावन आसा हितू देवा मुखार. हालेलुया हालेलुया. 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 13 तिसरी ओळ सांगता, सगळे म्हजे आसले नासलेले तितलें हांव वाटीन. म्हजे कडेन जितलें आसले नसलेलें हांव सगळें वाटीन. जें कितें म्हाजें बिझनेस आसा, कितें आसा, हांव सगळें वाटीन. म्हजी कूड देखून लासून दीन, पूण म्हाका प्रिती मोग ना जाल्यार तें म्हाका कित्याकूच उपकार ना. हालेलुया. जर तूं साशेचो मोग करनाय, कित्याकूच उपकार ना. जर तूं तुज्या सुनेक सारकें ट्रीट करनाय, कित्याकूच उपकार ना. जर तुज्या घोवाच्या फॅमिलीक जर तूं सारकें उलयनाय, कित्याकूच उपकार ना. जर तुज्या बायलेच्या फॅमिली लागीं तूं उलयनाय, कित्याकूच उपकार ना. जर तुज्या मामा मामी लागीं अंकल आंटी लागीं तूं सारकें उलयनाय, कित्याकूच उपकार ना. जायतीं मनशां, जायतीं म्हजीं भाव भयणां आमी उलयता, पूण आमच्या मनान तेंचे विशीं राग आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी उलयता, तांकां बरे भाशेन बरें ओके उलोवंक जाय, ओके म्हणून उलयता, पूण आमचे भितर तेचे विशीं राग आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणींनो, दुस्मान केन्ना जाता? जेन्ना तुज्या मदीं राग येता त्या वेळार दुस्मान जाता. जर तुज्या भितर राग ना, त्या मनशाचो जर राग ना, तर दुस्मान कसो येतलो? प्रेज द लॉर्ड. ते देखून पयले तुवें रागाक कंट्रोल करूंक जाय. आमी फाटल्या व्हिडियोन पयल्या आबेलान आनी कायनाची कशी कितें खबर आसली ती, कशा भाशेन देवान ताका सांगलें तुजो राग तुज्या ताब्यान दवर. कशा भाशेन तेणी सांगलें तुजो राग तुज्या ताब्यान दवर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जर तुज्या आमच्या मनान जर राग ना, जर आमच्या मनान कोणाचो विशीं राग ना, तर थंय आमकां कोणाचो वायटपणाय धरूंक जायना आनी आमचो कोण दुस्मानूय आसूंक जायना, कित्याक तुजे मदीं राग ना. एक्झॅक्टली आमचो प्रॉब्लम्स कितें जाता ना, एक तर मिसअंडरस्टँडींग, एक तर जेलसी, वा एक तर नफरत, म्हटल्यार हेट. हे 3 वस्त आसात जे आमकां पातकाप जेजू पासून आमी लांब वयता. बाबा अशें करिनाकात. हे जिवीत थोडें आसा. आमी जिवितान केन्ना परमनंट रावंक येवंक ना, वा ती तुजी परमनंट रावंक येवना. जायतीं जाणां म्हजीं भयणां हांवें पळयलां, जायतीं जाणां म्हजीं भयणां भावां जे ताकायत आमी आसता त्या ताकायत आमी एकामेका लागीं उलयना आनी एका लागीं आमी पळयना, एका लागीं आमी सारकी ट्रीट करना, आनी जे दिसा तो मरता जाल्यार सगळ्यान फुडें वचून काशावां लागीं रडटा आनी काशावां भिजोवन उडयता. ह्यो मोग मेलेल्या मनशाक रडना ह्यो मोग न्हू, पूण जित्या मनशाक बरें उलोवप ह्यो मोग. हांवें परतून एक पावट सांगता, मेलेल्या मनशा मुखार दुखां गळयणें ह्यो मोग न्हू, पूण जिती आसतना तें मनीस सारकें उलयलें, सारकें तेच्या वांगडा ट्रीट करणें तो मोग. आनी ह्यो मोग देवाक जाय. तुमचो तो कासावा लागीं, तुमचे ते काशी लागीं रावन रडणें ह्यो मोग देवाक नाका. तो मेलो, तो गेलो, पूण संवसारान आसा सर दुसऱ्याक मोग दियात. जो कोण दुसऱ्याचे शेजाऱ्याक कोण वाडटा जाल्यार पळयता ते कितें गाडी घेता वा कितें बंगलो बांदता, तर तेतून तुमी खूश जायात, तेतून तुमी समाधानी जायात, तेतून तुमी हें जायात. जायतीं जाणां भयणां म्हाका सांगता, ब्रदर आमची सासू आमच्या लागीं सारकी उलयना, आमकां सारकें ट्रीट करना, एक उलोवंक जाय म्हणून उलयता. म्हाका ना सारकें दिसना ब्रदर, म्हाका त्या घरान ना रावचें सारकें ब्रदर. कितली रडटात ती कोणाक सांगतली फिलींग? तुमी सजमोंक जाय. आयज तुज्या सुनेक कितें जर जायें, तुज्या ऑटोमॅटीक मनान सजमोंक जाय, तर तूं तेचो मोग करताय. तूं एका सुने वांगडा बरी रावताय, दुसऱ्या सुने वांगडा वायट रावताय ना.
देवान तुजो असो मोग केला, देवान तुजे पातकान आसतना तुका बाजूक केला आनी तूं जेन्ना पातकान नासताय तेन्ना तुजो मोग केला ना. देवान तुजो जेन्ना तूं पातकान आसले तेन्ना पासून तुजो मोग करता आनी जेन्ना तूं बरो आसाय तेन्ना पासून तुजो मोग करता. तशेंच सासूपायन आपले सुनेक बरें ट्रीट करूंक जाय, ताका मानान लेखूंक जाय. तशेंच बाबा सुनीन आपल्या सासूपायक आनी सासूमायक बरें लेखूंक जाय. जर तूं तुज्या आपल्या मम्मी डॅडीक जर तुजो मोग करताय, टायमार फोन करूंक जावो तो सजमताय, टायमार तुका उलोवंक जाय तें सजमताय, तशेंच तुज्या सासूमायची तुवें केअर केल्लेली जाय, तुज्या सासूमायचोय तुवें मोग केलेलो जावं, तुज्या सासूमायची तुवें सेवा केलेली जाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पयलें म्हटल्यार एकामेकाक सजमोन घेयात. ज्या ताका तुमी सजमोन घेयना थंय देवाचो मोग उत्पन्न जायना, थंय देवाचो मोग येयना. सजमोन घेयात. कितें मनांतलें फिलींग आसा तें, कितें मनांतलें फिलींग आसा तें. जायतीं जाणां म्हजी फ्रेंडां आसात, जायतीं जाणां म्हजी भयणां आसात जी आपल्याच फॅमिली वांगडा सारकी नात, आनी कितके दीस म्हणून सारकी नात, आनी कितकीं वर्सां म्हणून तुमी सारकी नात. एकाच तुज्या ह्या स्वभावाक लागून आख्खी फॅमिली तुज्या कडसून पयस आसा. तूं केन्ना चिंतलाय तुज्याच कडसून पयस कित्याक? ती फॅमिली तुज्याच लागसून पयस कित्याक आनी हेरां लागसून पयस ना कित्याक? तूं चिंतलाय? तूं फक्त तेंचेच सांगत आसताय, तेंचेच सांगत आसताय, तूं तुजें कित्याक सांगनाय? आनी जर ती तशी करता जाल्यार तांकां करूनी न्हू, पूण तूं कित्याक स्टील थांबनाय देवा मुखार? जेन्ना तूं थांबताय तेन्ना सारकें जाता. कित्याक बायबल सांगता दोंगरार वसलेलें शार लिपोवन रावना. जे दोंगरार आपलें घर बांदता ते कोणाक दिसल्या बगर रावना. तुजें घर तूं दोंगरार कित्याक बांदनाय? कित्याक सगळ्यांची नजर थंय पडोनी. तुजें घर आयजुनूय तुजे खाला आसा, देखून लागून तुका तेंच्या घरा लागीं पळोवचें पडटा. ना, तुजें घर जेजू क्रिस्ता वांगडा दोंगराचेर बांद आनी ज्या वेळार दोंगराचेर तुजें घर बांदतलें सगळ्यांची नजर तुजेर वयतली, सगळ्यांची नजर तुजेर वयतली. कित्याक तें घर लायटीन भरलेलें आसतलें, कित्याक देवाचो उजवाड त्या घरांत आसतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी खरो मोग करूंक जावो, खरो मोग करूंक जावो. आनी खरो मोग हो नुसतोच बगर उतरांनी न्हू मोगाच्या भाव भयणी, बरोच उतरांनी न्हू, पूण करण्यांनी पासून करूंक जावो. फर्स्ट जॉन आयकात, फर्स्ट जॉन चॅप्टर 1 तिसरो अवेसर आमकां सांगता, सुपुल्ल्या भुरग्यांनू खरो मोग म्हटल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगर करण्यांनी दाखोवंक जाय. जेजू म्हणटा खरो मोग उतरांनीच न्हय. हय हय, आमी थोडीं जाणां कितें करता, उतरांनी मोग दाखयता. हय हय न्हू, कितलें वायट जालें तेजें. ना, म्हाका सजमता. खरो मोग उतरांनीच न्हय, जिबेनूच न्हय, पूण करण्यांनी दाखोवंक जाय. पळय पुस्तक सांगता. एक तुमकां जेजू बरो उदाहरण दिता, जेजू बरें एग्जाम्पल दिता. आयकात कितें सांगता जेजू. तो जेजू म्हणटा लुकाचो 10वो अवेसर 25 25 to 35, 25 ते 35. थंय आमकां एक मनीस मेवता. तो मनीस जेरिकोथान वयतालो आनी जेरुजाल्याक पावल्या उपरांत ताका एक चोर मेवतात आनी चोर ते ताका खूब मार घालतात, इतलो मार घालतात, ताका अर्दो मेलो करतात, तेचें जें कितें आसलेलें लुट्टात आनी ताका थंयच दवरतात, उडयतात आनी ते वयतात. आतां थंय तो म्हाका सांगात एका चोरांनी मारतना मोगाच्या भाव्यान न्हू, ते ताका कशें मारताले, ते फाटीं फुडें पळयनात. कित्याक तांकां जाय आसता तेंच्या भितरले कितें वस्तू आसतली, तेचे पयशे आसतले वा भांगार आसतले, ते आमी लुबाडूचे आनी एगिना थंयसून पळोवचे. आनी तो मनीस कितें करतलो, ते तांकां लुबाडूंक दिवचो ना. म्हटल्यार एकामेका लागीं फायटींग जाता, एकामेका लागीं झूज जाता. त्या चोरांनी कितें केलें, तेच्या लागीं फायटींग केली, ताका मारलो आनी बायबल सांगता ताका घाय पडासर मार घातलो, अर्दो मेलो केलो. म्हटल्यार तेचे भितर अर्दो मेलो म्हटल्यार तो जीव आसा वा ना
असो ताका केलो वा ताका भितर तुका आतां जीव वयतलो काय आतां ना असो ताका केलो आनी ते कुशीन सरून ते पळोवन गेले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात मोगाच्या बाबतींत सिच्युएशन पळयात. तो 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 एक मनीस अर्दो मेलो पडला थंयच कोपऱ्यान पडला आनी तो तशेंच ताका सोडले आनी ते गेले. आनी जेजू म्हणटा थंयसून एक याज्ञीक येतालो आनी याज्ञीक थंयसून वयतालो. याज्ञीकान ताका पळयलें. तो पडला तो ताका पळयलें. तो पडला म्हटल्यार ताच्या तकलेक रगत आसतले, ताच्या नाकानसून रगत व्हांवताले, तो वळवळता आसतलो, घडये ताका कांय सबान नासतलें. पूण याज्ञीकान कितें केलें? फकत ताका पळयलें. ओके, फकत ताका पळयलें आनी तो चलोन गेलो. उपरांत थंय येयलो लेवीत म्हटल्यार जो याज्ञीक वर्गाचो खालचो मनीस म्हटल्यार याज्ञीक वर्गाक सांबाळूंक आसता तसलो मनीस. तोय थंयसून वयतालो. ताणेंय ताका पळयलें आनी पळयलें अशें केलें आनी गेलो. उपरांत थंय सामारिकांत आयलो. सामारिकांत म्हटल्यार एक ओके तांकां कांय देणें घेणें कांय ना, एक बरो मनीस न्हू वायटूय मनीस. ते सामारिकन म्हटल्यार एक बरी मनशां न्हू त्या टायमाची. ओके, ते बरे मनीस न्हू तितलेशे. पूण तो सामारिकान तो थंय थान वयतालो आनी पळयात तेणें कितें केलें तें. वाटसुरो सामारिकान तेवशिल्यान वेताना ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. तो सामारिकान व्हडलो कोण देवाच्या लागीं ना, 24 hours मागणें करणारो ना, देवाची सेवा करणारो ना, देवाचे वेदी मुखार आसलेलो ना. पूण तो सामारिकान एक पाटकी, एक ताका कांय देवाची वळख नासलेलो मनीस, तो ताका पळयले ताचे चुरचुरे दिसले. पयलें कितें दिसलें? ताचे चुरचुरे दिसले. पयलें खंय चुरचुरे दिसले? काळजान चुरचुरे दिसले. हे चुरचुरे आज तुज्या फॅमिली मुखार तुका जावंक जाय. हे चुरचुरे आज तुज्या साशये मुखार जावंक जाय. हे चुरचुरे आज तुज्या सुने मुखार जावंक जाय. हे चुरचुरे आज तुज्या अंकल आंटी मुखार, तुज्या शेजाऱ्याची दुस्मानकाय मुखार तुका जावंक जाय. हे चुरचुरे हे खरे चुरचुरे. हय, खरे चुरचुरे. तो लागीं आयलो. पळयात, सामारिकान ताच्या लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताचे गाये बांदले. तेल आनी सोरो म्हटल्यार एक लिक्वीड, एक मलम कशें ते लायले आनी ताचे गाये बांदले म्हटल्यार तेणी कितें मलम पट्टी हाडून भोंवो नासतलो मोगाच्या बावयण्यान. तो कितें बँडेज पट्टी घेवन भोंवो नासतलो. तेणी आपलो फाडो काडलो आसतलो वा आपले कापड वा आपले कसले शर्ट वा आपले कसले आंग वस्त्र तेणी पिनले आसतले आनी तेणी ताका बांदलो. तेणी कितें केलें? तेचे गाय बांदले. एकूच गाय नासतलो मोगाच्या बावयण्यान. गावो म्हणोंक ना, गाय म्हटल्यार जायते गाय, ते सगळे गाय. आयज सगळे गाय तेणी बांदले. आयज आमी कितें करता? आमी फकत एकामेकाचे गाय फापसून काडटा. आयज आमी कितें करता? एकामेकाच्या उतरा वरवीं गाय आमी ओडून काडटा. आयज आमी कितें करता? एकामेकाच्या ह्या जिबे वरवीं गाय ओडून काडटा. एकामेकाक आमी फाफसता. एकामेकाक आमी उलयता, फकत उलयता. गाय जायते गाये घालता. सिराकाचें पुस्तक म्हणटा जायतीं जाणां तलवारीन बरी पडल्यान लढाईन. जायतीं जाणां तलवारीन बरी पडल्यान लढाईन. पूण त्या परस अदीक मेल्यान ती उतरां वरवीं, जिबेच्या उतरां वरवीं जायतीं मनशां मेल्यान. सिराकाचें पुस्तक सांगता जायतीं जाणां तलवारीन मेल्यान पूण त्या परस अदीक तुमच्या उतराक लागून मेल्यान. ही आमची उतरां आसा न्हू, आमच्या उतरान आमी तांकां घाय घालता. घडये ती आयकनात पूण तेचे गाय पडटात. कोणाक पडटात? देवाक पडटात. तूं जेजू कितें म्हणटा? जर तूं खंयच्या मनशाक उलयताय तर तूं म्हाका उलयताय. जर तूं खंयच्या मनशाक वायट उलयता तर तूं म्हाका उलयताय. कित्याक? देवान आपल्या प्रतिरुपाचो मनशाक रचलो. जेनेसीस चॅप्टर 1:26 उत्पत्तीचो 1 आमकां सांगता देवान आपल्या प्रतिरुपाचो मनशाक रचलो. सो ज्या वेळार म्हाका जो मनीस दिसता तो देवा भाशेन दिसता. म्हटल्यार तो देव. म्हटल्यार जें कितें तूं तेचे लागीं करताय, जें कितें तूं ताका उलयताय, तूं देवाक उलयताय. तूं गिफ्ट ऑफ टंग्स कर, उपास कर, फास्टिंग कर, कांय ना, 0. हालेलुया. गाय बांदले. आज गाय बांदात.
आज तुमच्या शेजाऱ्याचे घाय बांदात, ताका कितें जाय कितें नाका तें पळयात, तेच्या लागीं बरीं उतरां उलयात, बरीं उतरां उलयात. आतां उदकाक लागून, नळाक लागून, बांयक लागून, जागेक लागून, वाटेक लागून, घराक लागून, शेताक लागून, भाटाक लागून, आनी गाडयेक लागून, भांगाराक लागून आमी घाय घालता. जायतीं जाणां वरती मुखार हात मारतात आनी श्राप सोडतात. जायतीं जाणां खुर्सा मुखार हात मारतात आनी श्राप सोडतात. जायतीं जाणां वाती लायतात खुर्साक आनी तांकां श्राप सोडतात. हें कोणी सांगलां? जायतीं जाणां आमी तेस करतना तांकां श्राप सोडटा. जायतीं जाणां वरत रागान वयता, वरती मुखार 5 वाती लायता आनी तांकां श्राप सोडटा, नाका नाका जाल्लें उलयता. जायतीं जाणां आमी खुर्सा मुखार वयता, हार घालता, वाती लायता आनी सांगता तेंचो नायनाट जावं, तेंची घाये पडो, तांकां हें पडो तें पडो. अशें कित्याक बाबा? अशें कित्याक? देवान तुमचे घाय आपणाचेर घेतले. देवान तुमचे घाय आपणाचेर घेतले. न्हय आपले घाय तुमकां दिवंक चिंता. तुमचे घाय आपणाचेर घेतले. तुवें दुसऱ्यांचे घाय तुजेर घेवंक जाय. तुवें दुसऱ्यांचे घाय तुज्यार घेवंक जाय, तेन्ना तूं देवा भाशेन जातलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उपरांत कितें जालें? ताणें ताचे घाय बांदले, ताका आपल्या गाडवाचेर घातलो आनी एका खानावळीन व्हरोन ताचो परामर्श केलो. पळयात, तेणी ताका घाय बांदले, ताच्या गाडवाचेर घातलो. मोगाच्या भावनेन एक मनशाक एक मनीस उखलूंक म्हटल्यार चड ताकत लागता. कसो उखल्लो आसतलो तेणी त्या दंपारच्या वखदार. एक तो वगत पळयात, कसो वगत आसतलो तो वगत. ज्या वखदार तेणी ते कसो तेणी उखल्लो आनी ताका खंय घातलो? गाडवाचेर घातलो. आयज आमच्या शेजाऱ्याक बरो मार्ग दाखयात. आनी ताणें कितें केलें? खानावळी म्हटल्यार लॉजिंगान, वा आतां आमी म्हणटा हॉटेलान, ताका हॉटेलान ताका थेयलो. आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या फॅमिलीक, आमच्या साशेक, आमच्या सुनीक बरो मार्ग दाखयात. बरें तें सांगात, बरी ती वाट दाखयात आनी बऱ्या जाग्यार आनी बरें तें तांकां दियात. न्हू तुका तुज्या भुरग्याक बरें तें ठेव. जायतीं जाणां सासू आपल्या भुरग्याक बरें तें दितात आनी सुनीक वायट तें दितात. अशें करूं नाका. ताका बरें तें दियात. जसो तुज्या झरयेनसून तो येयला न्हू, तशेंच देवान ताका तेचे भाशेन निर्माण केला. म्हटल्यार तेंय तुज्या झरयेनसून येयला. हालेलुया. तुमी एकूच, वेगळी न्हू. जसो तुजो चेडो तुज्या झरयेनसून येयला, तुज्या पोटानसून येयला, तसोच तेणी आपल्या बोरी वरवीं ताका आपल्या लागीं हाडला. देवान एक फासी काडली आनी एवेक निर्माण केली, एवेक रचली आनी ती दोगांय जाणां एक जाली. देवान म्हटली आज पासून तुमी एक जातल्यात. आपल्या आवय बापायक इसारतल्यात आनी तुमी एक जातल्यात. म्हटल्यार इसारतल्यात न्हू, पूण पयली जागा तुमची आनी मागीर तुज्या आवयची. हालेलुया. हेचो अर्थ हो न्हू तुज्या आवयक तुवें इसरोंक जाय ना. तुज्या सांगाता एक फॅमिली कशी, कुटूंब. जसो तूं तुज्या झरयेनसून येयला तशें ते कोणाचे तरी झरयेनसून येयला आनी तेय तुजें एक फॅमिली आनी तेय तुजें एक कुटूंब जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. उपरांत दुसऱ्या दिसा 2 देनार काडून खानावळीक दिवन ताणें म्हटलें. पळयात, पयलो दीस जालो म्हटल्यार तो मनीस, तो सामारीतकर खंय तरी वयतालो आपल्या कामाक, तरी पासून तो तेच्या लागीं थांबलो. म्हटल्यार तो राती ताची सेवा करतालो, रातभर ताची सेवा करतालो. त्या लॉजिंगान रावन ताची सेवा करतालो, त्या लॉजिंगान रावन ताची रातभर सेवा. कोणाचो कोणठो ताची सेवा करतालो, रातभर रावन ताची सेवा करतालो. आयज आमी सेवा करूंक जाय, शेजाऱ्यांची करूंक जाय, तशेंच तुज्या फॅमिलीची पासून तुवें करूंक जाय सेवा. तुज्या फॅमिलीची पासून करूंक दिवंक जाय. तुज्या फॅमिलीची पासून रात दीस सेवा. जर ताका कितें बरें ना तर तुवें थंय वचोंक जाय, तेची विचारूंक जाय कितें बरें ना, कितें हें ना, कितें जाय कितें नाका, तुवें विचारूंक जाय.
आनी तेच्या पासत तुवें झुजोंक जाय, तेच्या पासत तुवें लडोंक जाय. तो बरो सामारीकन एक दीस रावलो, घडये ताका कामाक वचोवचें आसतालें, पूण तो एक दीस आनीक रावलो आनी दुसऱ्या दिसा 2 देनार काडून खानावळकाराक दिवन म्हटलें ताचो सांबाळ कर. दुसऱ्या दिसा तो उठलो आनी त्या खानावळीक पयशे दिले, एक्स्ट्रा पयशे दिले, ते भाड्याचेय पयशे दिले रावचे आनी एक्स्ट्रा पयशे दिले आनी म्हटलें तेचो सांबाळ कर. म्हटल्यार तो आतां बरो आसा, तेचो सांबाळ कर, ताचो सांबाळ कर. आनी कितें आगळो खर्च जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका हांव फारीक करतलो. आनीक कितें तुका कितेंय जाय, ह्या मनशाक कितें कमी जाता जाल्यार, ह्या मनशाक कितें कमी जाता जाल्यार कितें जाय तूं म्हाका सांग आनी हांव येताना तुका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज आमी आमच्या घरा पुरतोच विचार करता, आयज आमी आमच्या फॅमिली पुरतोच विचार करता, पूण आयज आमी आमच्या शेजाऱ्यांचो विचार करना. आज आमच्या शेजाऱ्यांक आमी विचारना तुका कितें जाय कितें नाका, आयज तुज्या लागीं कितें प्रॉब्लम्स आसा कितें. आमी खंयच्या फॅमिलीक विचारता ओके आसा, तुमी बरीं आसात, कितें कितें सगळें बरें चल्लां, कितें कितें प्रॉब्लम्स आसा कितें विचारता. आमी फकत आमच्याच फॅमिलीक घेवन चलता, आमच्याच जिविताक घेवन वता. म्हजो चेडो, म्हजें कुटूंब, म्हजी फॅमिली, बस हांव 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 आनी म्हाका, हांव आनी म्हाका. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्यान हालेलुया. 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 अशें करूं नाकात मोगाच्या बाबयनेनो, अशें करूं नाकात जेका लागून तुजो आत्मो देवा कडसून पयस वयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जॉन चॅप्टर 13 वर्स 34 and 35. जुवावाचो 13वो अवेसवर 34वी आनी 35वी वळ. जुवावाचो 13वो अवेसवर 34वी आनी 35वी वळ. एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दिता. जेजू म्हणटा एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दिता. कोणाक दिता? आमकां. एक नवी आज्ञा हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. कितें सांगता? एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्यांक कळटले. हालेलुया. हालेलुया. हें आमी लायन कितले फावटी वाचले आसतली न्हू बायबलान. जे देवान म्हटलें एकामेकाचो मोग करात, जसो तुमचो मोग करतात तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. पूण एक्झॅक्टली कितें जालें थंय, ते चॅप्टरान कितें जालें आमी सारकें पळयात. जुवावाचो 13वो अवेसर ज्या वेळार आमी ओपन करता थंय आमकां मेवता जेजू शिसांचे पांय धुता. सारकें? ओके. ज्या वेळार तुमी व्हिडिओ जाल्या उपरांत ते बायबल घेयात आनी वाचून पळयात. जेजू शिसांचे पांय धुता. जेजू उठलो, आपले पेंटाचें सोडलें आनी जेजू सगळ्यांचे शिसांचे एक आयदान घेतलें, एक भांडें घेतलें आनी शिसांचे पांय धुवंक लागलो. शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या जे पेंटाक जो फाडो आसलो त्या फाड्यान पांय कितें करूंक लागलो? पुसूंक लागलो. ओके. आनी ज्या वेळार पेद्रू लागीं येयलो आनी पेद्रूक म्हणूंक लागलो, पेद्रून पांय फुडें कर म्हणूंक लागलो. तर पेद्रू म्हणूंक लागलो, ना सौम्या, हांव फावो ना तुवें पांय धुवंक, हांव तुका दिवचो ना. जेजू, हांव तुका म्हजे पांय धुवंक दिवचो ना. जेजून ताका कितें सांगलें, जर तूं म्हाका पांय धुवंक दिनाय जाल्यार तूं म्हज्या कसल्याच सांगाताक नसतलें, तूं म्हज्या कसल्याच वांगडा नसतलें. तेच्या उपरांत पेद्रून कितें म्हटलें, अशें जाल्यार सौम्या म्हजे पांयच न्हू पूण म्हजी आख्खी कूड पासून तूं धुव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आख्खी कूड पासून धुव. जेजून तेचेर कितें म्हटलें, जो नितळ आसा तेणी पांय धुतल्यारूच पुरो. प्रेज द लॉर्ड. जो नितळ आसा तर पांय धुतल्यारूच पुरो. पूण तुमी सगळेंच नितळ नात. जेजून कितें म्हटलें थिंगा, तुमी कितें सगळेंच नितळ नात. अशें जेजून कित्याक म्हटलें? कित्याक तेच्या 12 मदेकांत एक जेजू घात दितलो आसलो आनी तो जावन आसलो जुदास. कित्याक तो देवान जेन्ना 12 शीस
वेचले अशेंच वेचूंक ना. जेन्ना देवान 12 शीस वेचले, रात दीस मागणें केलें, रात दीस जेजू देवाच्या पुतान मागणें केलें आनी ते 12 शीस वेचले. म्हटल्यार ते 12 शीस तेचे एक चड लागींचे. तांकां कोण कितें उलयत जाल्यार रोखडोच तो उलयतालो. तांकां जो कोण कितें म्हणत जाल्यार रोखडोच तो फुडें सरतालो. तांकां कांयच कोणाक तो उलोवंक दिनासलो, फकत आपूण उलयतालो. जो कोण तांकां कितें विचारी, शास्त्री फारिजेव तांकां कितें विचारीत जाल्यार जेजू म्हणटा आपूण सांगता, तूं ओगी राव, हांव सांगता, हांव उलय. तांकां उलोवंक दिनासलो. कित्याक? जेजू जाणा आसलो म्हज्या शिसांचे आड कोण उलयत जाल्यार हांव पयलो फुडें येतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी बायबल कितें सांगता, जुआंवाचो 13वो अवेसो 21 वोर, आनी जेजू खतीभरीत जालो. जेजू खतीभरीत जालो थंय. कित्याक ताका जाणा आसलें 12तलो एक शीस म्हाका घात करतलो म्हणून. आनी जेजू खतीभरीत जालो आनी जेजून तो उंडो मोडलो आनी सगळ्या शिसांक दिलो आनी जुदासाकूय दिलो. आनी जुदासान तो उंडो काडलो आनी जुआंवाचो 13वो अवेसो 30वी वळ म्हणटा, उंडो घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. कित्याक तेचे भितर सैतान रिगलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो जेजूचो घात घेवचो आसलो. जेजूचो घात घेवचो आसलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजूचो घात घेवचो आसलो. एक तेच्या वांगडा रावलोलो, 2.5-3 वर्सां रावलोलो फ्रेंड, जो तेच्या वांगडा काय दर एक तेच्या वांगडा उठण्यान बसण्यान तेचो हिशोब, सगळ्यान जे कितें हिशोब तेचो सांबाळतालो, तो आज एक तेचो घात करतलो आसलो. तरी पासून जेजून तेचो मोग केलो. तरी पासून तेचो जेजून मोग केलो. ज्या वेळार तो उंडो मोडलो आनी ताका दिलो, ताका राग येयलो. जेजून कितें म्हटलें, जो उंडो मोडटलो आनी ताका दितलो तो म्हजो घात करतलो. आनी ताणें उंडो मोडलो आनी ताका दिलो. रोखडोच ताका राग येयलो, तो उठलो आनी भायर गेलो घात घेवन. देखून जेजू सांगता, सुपुल्ल्या भुरग्यांनू आनीक थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजून म्हटलें, तो भायर गेल्या उपरांत सुपुल्ल्या भुरग्यांनू शिसांक म्हणूंक लागलो, सुपुल्ल्या भुरग्यांनू आनीक थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगाताक आसा, पूण एक मात घट मोतीन दवरात. ह्या संवसाराक जर तुमकां जैत व्हरोंक जाय जाल्यार जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. तसो तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. ही सगळ्यान पडली आनी व्हडली आज्ञा. आनी ही एक आज्ञा आसा ती तुज्या 10 आज्ञांक घट दवरता. कित्याक बायबल आमकां सांगता जो कोण पेल्याचो मोग करता ताणी समृद्ध पाळली. रोमकाराचो 13वो अवेसवर 8वी वळ सांगता, जो कोण पेल्याचो मोग करता ताणी कितें पाळली? समृद्ध पाळली. कित्याक रोमकाराचो 10वो अवेसवर 10वी वळ आमकां सांगता, मोग पेल्याक कांयच वांकडें करना आनी संपूर्ण एक जाता तो म्हटल्यार मोग. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जावं. एकामेकाचो आमी मोग करूंक जावं. ज्या वेळार तूं मोग करताय त्या वेळार तूं देवाचो शीस जाताय. त्या काय तूं देवाचें शीस जायना. आमी म्हणटा हांव देवाचो शीस ना. तूं देवाचो शीस ना. पयलें तूं देवाचो मोग कर, त्या वेळार तूं तुजो देवाचो शीस जातलें. हालेलुया, हालेलुया. तशेंच मोगाच्या बाबायन आमी शेजाऱ्या मदेकात आमी सारके प्रामाणीक आसूंक जाय. शेजाऱ्याक कितें जाय कितें नाका तें आमी पळोवंक जाय. शेजाऱ्या वांगडा आमी कायम बरें. घडये केन्ना आमकां रागान आमी वायट उतरां उलयता, घडये आमी रागान एकामेकाक आमी भायर घालता, घडये आमी रागान आमी एकामेकाक कुशीन उडयता. ना, घडये तेचो नेचर तसो आसतलो, घडये तेंचो स्वभाव तसो आसतलो. कित्याक तूं दुसऱ्याची नीत करूंक तूं कोण नाय. कित्याक तुजी नीत जावची ह्या बायबल सांगता. ताका लागून दुसऱ्याक भायर उडयनाका, दुसऱ्याक भायर काडिनाका, दुसऱ्याक तूं दुसऱ्या वांगडा वायट उलयनाका. बरें रावाय, सगळे बरें रावाय, सगळे बरें रावया अशें देव सांगता. पळयात, जायते करून आमचे प्रॉब्लेम शेजाऱ्यांक लागीं कित्याक जातात? जमनी वरसून, कुण्णां वरसून वा लायन वरसून. बायबल कितें सांगता जाणा? दुसरी समृद्ध
म्हटल्यार मराठीन तेचे जाता अनुवाद 19वो अवेसर 14वी वर दुसरी समृद्ध ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 19 वर्स 14 दुसरी समृद्ध 19वो अवेसर 14वी वर सर्वेस्पोर तुमकां दितल्या त्या गांवांत तुमच्या शेजाऱ्याच्यो पळयात सर्वेस्पोर दितल्या त्या गांवांत तुमच्या शेजाऱ्याच्यो भाटाच्यो आदी थावन थारायलेल्यो शिम्यो मेर तुमी हालोव नाकात आनी बदलूं नाकात म्हटल्यार गपचूप आसतना तेंच्यो शिम्यो आनी तेंची कुडणां तुमी फाटीं फुडें करिनाकात जें कितें आसा तें मेजून घेयात मापून घेयात जें कितें आसा तें देवाच्या मध्यस्थीन तुमी दिया हालेलुया आनी अशें करून आमी शेजार धर्म सारको पाळटाले हालेलुया हालेलुया आनी लास्ट आमचो आनी एक पेल्याचो संबंध येता तो म्हटल्यार आमची कामा वरवीं जंय आमी काम करता जंय आमचे कलीग असतात जंय आमचे बॉस असतात वा जंय आमी आमचे सर्वीस आसता वा जंय आमचो बिजनेस करता वा जंय आमी नोकरी करता वा जंय आमचें कितें काम आमी करता थंय आमचो पेलो आसता जायतीं जाणां आमच्या बॉस वांगडा आमच्या अधिकारा वांगडा आमी सारकीं नासता वा आमचे परस चड कोण व्हडलो आसता तेच्या वांगडा सारकीं नासता वा आमची जी कोण कलीग आसता थंय आमी सारकीं रावना रोखडेंच आमचें गॉसिपींग चालू जाता एक ग्रूप तयार करता ती वांकडी तें बरें न्हू हें बरें तेणी म्हाजें काम करूं ना तें म्हाका कामाक चड लायता हें म्हाका कामाक चड लायता हें म्हाका चड काम दिता तो म्हाका चड काम दिता हें इम्पॉर्टंट कित्याक बायबल कितें सांगता तें आयकात रोमकाराचो 13वो अविसर पयली वर जण एकल्या मनशाक आपणा वयर आसलेल्या अधिकाऱ्याक खालतो रावचें जर एकल्या मनशान आपल्या वयर आसलेल्या अधिकाराक खालतो जावचें कित्याक देवान दिल्या शिवाय अधिकार मेळना आनी खंयचोच अधिकार देवान दिल्या बगर ना म्हटल्यार जो कितें अधिकार आसा जो कितें तुज्या वयर कोणाक अधिकार दिला तो अधिकार तुका देवान दिला तेका देवान दिला तुका जो अधिकार दिला तो देवान दिला म्हटल्यार जो कितें अधिकार दिला तो देवान दिला देखून पयले कमांड्स म्हटल्यार तुवें अधिकाराक खालते जावंक जाय तुवें अधिकाराक खालते रावंक जाय कित्याक ज्या वेळार तूं अधिकाराक खालते रावताय जायती फावटी आमची कामार आसता तेन्ना आमी कितें जाता आमी कितली जायतीं जाणां भयणां सांगता ब्रदर आमी कितली बरी रावता आमी कितली कामार बरी रावता तरी आमकां तो त्रास दिता आसुनी जंय त्रास मेवता थंय जेजू आसा जंय तुका दूख मेवता थंय जेजू आसा 100% जंय तुका त्रास मेवता थंय जेजू आसा कित्याक जंय जेजू आसा थंय तुका दुखूच मेवतलें सूख मेवना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाकोबाचो 5वो अवेसर 9वी वळ सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 9 तुमची नीत जायना जावं भावा भयणी मदें का शीण करूं नाका पळयात दर एकल्याची नीत जातली ओके दर एकल्याची नीत जातली हे आमी मेल्या उपरांत दर एकल्याची आमची नीत जावतली जेजू क्रिस्त आमची नीत करतलो बायबल कितें सांगता जेम्स कितें सांगता तुमची नीत जायना जावंक तुजी नीत जायना जावंक भावा भयणी मदें शीण करिनाका तूं अशेंच तूं तशेंच तो तसोच तो न्हू तशेंच तें न्हू सारकें तशें तें म्हाका चड हें करता तें कितें उलयता स्वताक कितें व्हड समजता आतां येयलां तें व्हडलें केन्नाचें हें गॉसिपींग आमचें हें जीब न्हू सारकी MP3 भाशेन फास्ट चलत रावता थांबना एक पावट उलोवंक लागली न्हू आवय सारकी म्हणून बायबल सांगता ही जीब म्हटल्यार मारेकारान इकान भरलेली हालेलुया हालेलुया अशें करिनाका कित्याक आमची नीत जावची तूं जर तेची नीत करीत आसाय तुजी नीत जावची 1 Peter चॅप्टर 3 वर्स 14 पूण प्रामाणीक मनशान पासत तुमकां कितें भोगचें पडलें जाल्यार तुमी ते सुवागी तूं जर सारको आसाय तुज्या कामार सारकें आसाय आनी तरी तुका दूख मेवता तर तूं सुवागी सांगले भाशेन तर तूं सुवागी कित्याक
देवाचो मोग तुज्या थंय पुरो आसा. हालेलुया, हालेलुया. आनी जायतीं जाणां म्हणटात ब्रदर आमकां पळय ब्रदर आमी सगळीं सारकीं आसता ब्रदर, पूण तरी पूण आमकां घरान आमच्या सासू मांय कडेन सासू पाय कडेन आमकां उलोवन घेवचें पडटा, आमकां आयकोन अशें कित्याक, आमकांच दूख कित्याक, आमकांच हे त्रास कित्याक, आमकांच हे कश्ट कित्याक. इफिस्करांचो 4थो एपिसोड 2री ओळ कितें सांगता तें सारकें आयता. सोंपतात असले जिवीत वरात आनी सदांच खालती थंड सोंसणीकायेची जायात आनी एकामेकाचो मोगान सोंसात. पळयात कितें सांगता, सोंपतात असले जिवीत वरात. जेजू क्रिस्ताक सोंपता म्हटल्यार एकामेकाचो मोग करात, तसले जिवीत वरात सदांच खालती जायात. दुसरें सांगता बागेत पावलो म्हणटा दुसरें सदांच खालती रावात. ओके आसूं दी, 1 स्टेप बॅक. ओके, सदांच खालती रावात. थोडीं जाणां म्हणटात ब्रदर कितली म्हणून खालती जावची, जेजू कितलो जालो तितली खालती जावया. सदांच खालती थंड आनी सोंसणीकायेची जाय. थंड, ओके, कोण उलयता जाल्यार थंड, शांत 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 जाय, शांत जाय. उगीत उलयत रावनाका. जायतीं जाणां उलयत आसतना उलयत रावतात गॉसिपींग गॉसिपींग गॉसिपींग. ना, शांत थंड थंड. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव जिविताची झर आनी हांव तुका थंडाय दितलो. तुवें थंड रावंक जाय, शांत रावंक जाय. आनी लास्ट, एकामेकाचें सोंसात. डायरेक्ट क्लियर सांगता बायबल, एकामेकाचें सोंसात. जरी तो तुका केलो जाल्यार सोंसात, आनीक कांय ना. कित्याक जेजून सोंसलें, मरा पासत सोंसलें, शेवटच्या श्वासा ताका सोंसलें. कित्याक ताका तुजो मोग आसलो म्हणून. तूं पातकी आसलय तरी पासून ताका तुजो मोग आसलो, देखून तेणी तुजें सोंसलें. आनी तुवें पासून सोंसूंक जाय. कोणा पासून? देवा पासून. थंडकाय. हालेलुया, हालेलुया. घडये आमच्या मदीकात आज कोणाक भितर राग आसात, आमच्या शेजारा मदीकात राग आसात, हें उलयतना 100% मनीस येतलो तुज्या दोळ्या. ही उतरां उलयतना 100% येतलो मनीस तुज्या दोळ्या सामका. कांय करूंक नाका. जंय आसात थंय तेमी घालात. आमचो एक हात वयर उबारात आनी जेजूक सांगा, जेजू हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासून हांव तेचोय मोग करता. ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां मागणें करया. घडये आमकां सैतानान दामून दवरला. 10 वर्सां उलयना आनी शेजाऱ्या वांगडा शेजाऱ्या वांगडा जायती ट्रीट करना. जी कोण म्हाका बरी आसा आनी शेजारी तेंच्या वांगडा हांव बरो आसा, त्या शेजाऱ्या वांगडा बरो आसा. पूण जो कोण म्हाका बरी ना त्या शेजाऱ्या वांगडा हांव वायट आसा, अशें करिनाका. जो कोण म्हाका बरो आसा तेच्याच वांगडा उलयनाका. पूण जो कोण तुज्या वांगडा बरो ना तेच्या वांगडा तूं बरें जायात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. व्हडल्यांत हालेलुया, 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 हालेलुया. कित्याक सांगल्या भाशेन मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 46, तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करतल्यात जाल्यार कसली मजुरी तुमकां मेळोंक. तुजो मोग करतल्याचो तुमी मोग करतल्यार कसली मजुरी मेळोंक. पूण तुमचो मोग न्हू, तुमची नफरत करतल्यांचो तुमी मोग करा. मदर तेरेसान जी नफरत करी आसली तेंचो मोग केली. सगळ्या सातांनी जी कोण नफरत करी आसली तेंचो मोग केली. सायबीण मायन जी कोणाची नफरत करताली सायबीण मायेची तेंचो तेणी मोग केलो. तुवेंय सांबाळूंक जाय. भोव करून ह्या न्यायाच्या दिसांनी, वेलांकनी सायबीण मायेच्या न्यायाच्या दिसांनी आमी खेरीज भाशेन प्रिती मोग सांबाळूंक जावो. कित्याक सायबीण माय म्हणटा म्हज्या पुतान जें कितें सांगलां, म्हज्या पुतान जें कितें सांगता तें तुमी आयकात आनी तें तुमी सांबाळ. ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया, आमचे हात उबे कर, आमचे हात वयर करुया आनी ह्या वेळार आमी मागोया. आमच्या जिविता पासून
सोम्या जेजू ह्या वेळार सोम्या जेजू भोव पवित्र आत्मो तुजो म्हजेर येवंक सोम्या जेजू आनी तशेंच भोव पवित्र आत्मो ह्या सगळ्या म्हज्या जी कोण भाव भयणां म्हजी आयकतात ह्या सगळ्या भाव भयणांचेर येवन सगळ्या भाव भयणांचेर येवन ह्याच वेळार सोम्या जेजू भोव पवित्र आत्म्यान थंय अभिषेक जावं ह्या वेळार जी कोण उलयनात भाव मदें एकाद नफरत आसा भयणी मदें एकाद नफरत आसा फॅमिली मदें एकाद नफरत आसा रिलेशनां तुटल्या ह्या वेळार ही सगळीं रिलेशनां एक जावन एकामेका लागीं उलोवंक कोणा पासोंक म्हणून न्हू जेजू तुजे पासो कित्याक ह्या वेळार तांकां वळवळतले तुजी कूड दिसो खुर्सार वळवळतली तुजी कूड दिसो ओय तुज्या काट्यांसून तुज्या तकलेनसून देंवतले ते रगत दिसो ह्या वेळार तुज्या दोळ्यांसून पडटली तांकां दुखां दिसो ओ ह्या वेळार 5565 वयर घायां पडल्यात ते घायां तांकां दिसो ओय ह्या वेळार जे पांय तुजे हलतात ते पांयांक खिळे बसल्यात ते पांय तुजे हलतात ते पांय दिसो ह्या वेळार सोम्या जेजू जे कितें तुजे हात वळवळतात जे खिळे बसल्यात ते हातचे होल तांकां दिसो ओ ह्या वेळार तुजी वदलेली कूड तांकां दिसो ओ ह्या वेळार संपूर्ण रक्तान भरलो म्हजो जेजू ख्रिस्त दिसो ह्याच वेळार भोव पवित्र आत्मो येवंक ह्याच वेळार आनी ह्याच वेळार जी कितें वायट शक्ती आसा जी कितें भक्षणेचो आत्मो आसा ह्या वेळार जेजू क्रिस्त जनान एकामेकाक बोगसोंक सोम्या जेजू ह्या वेळार एकामेकाक बोगसूचें काळीज मेळोंक सोम्या जेजू ह्या वेळार मागता तुमचे पासो सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान एक हात तुमचो तकलेर दवरात मागता सोम्या जेजू ह्या वेळार मागता ह्या सोबीत म्हज्या भयणी भावा पासो सोम्या जेजू ह्या वेळार भोव पवित्र आत्मो भोव पवित्र आत्मो येवंक आनी तुजी कूड तेंच्या मदेकात उतरोवंक तुजो आत्मो तेंच्या मदेकात उतरोवंक आनी तुज्या कुडीक तेंच्यांनी वेंग मारूंक आनी तुज्या कुडीचो मुको घेवंक ह्या वेळार सगळीं जाणां तुजी कूड पळोवंक जेजू क्रिस्ताची कूड पळोवंक ह्या वेळार हे सगळें मागणें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता म्हणून तर आमेन म्हज्या बाबड्यानो देवान जी कितें आज्ञा सांगल्या ती सांबाळया आनी देव तुमचो चड मोग करता आनी देवाक कांय नाका फकत जाव जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुजो पेल्याचो मोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड